8 गद्दार काँग्रेस पार्टी सोडून बीजेपीन गेल्ले तेन्ना आमी गोंयच्या जनतेक सांगिल्लें की आपल्या स्वार्थाक लागून गेल्या आनी काल म्हाका दिसता बीजेपीन दाखोवन दिलां की हे सगळें षडयंत्र करपा फाटल्यान बीजेपीचो हात आशिल्लो. त्या तेंपार ते सांगताले की आमी कांय कमिटमेंट ना, बेश्टे गेल्या, आमी लोकांची कामां करपाक गेल्या. काल जेन्ना न्यूज आयली आनी आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जेन्ना एलेक्स सिक्वेराच्या घरा गेला मुद्दाम ती बायट पळयतालो, सो थंय एलेक्स सिक्वेरान एक स्टेटमेंट केलो की आमकां जे कमिटमेंट दिल्या ते दीस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कमिटमेंट. म्हळ्यार हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हांणी कमिटमेंट घेवन हे केल्ले. आतां बीजेपीचे जेन्ना 20 सिटां 2022च्या इलेक्शनान आयिल्ली आनी 5 आमदारांनी तांकां सपोर्ट केलो तेन्ना ओपोजिशनाक फोडपाक कसली गरज? हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की बीजेपी पार्टीक भ्रश्ट जुमला पार्टीक ओपोजिशन म्हणटा तें नाका आनी तांकां आमीश दाखोवन फोडून व्हरप. आनी तें काल म्हाका दिसता उगडें जालें. 20 जेन्ना तांचे आमदार आशिल्ले तेन्ना ह्या 8 आमदारांक फोडून व्हरपाची गरज नाशिल्ली. आनी दुर्दैवाची गोश्ट अशी म्हणल्यार की तुमी काँग्रेस पक्षाचे जे आमदार निवडून आयले तांकां फोडटा, व्हरता आनी मंत्री करता. फॉर वॉट? सो म्हाका दिसता इट इज नाव प्रुवन दॅट बीजेपी वॉज द मास्टर मायंड बिहायंड दीस आनी बीजेपी पार्टीन काँग्रेस पक्षाक फोडपाक हो जो प्रयत्न केलो पळय काल उगडो जालो. आनी आतां अशी न्यूज येता की आनी 2 जाणांक लायनीन आसा, आनी 2 जाणांची विकेट वचपाची आसा. सो आय थिंक टायम वील प्रूव दीस. आमी जेन्ना फर्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केल्लें तातूंत आमी क्लियर कट सांगिल्लें की हें जावपाचें आसा आनी दीज आर द 2 मास्टर मायंड बिहायंड इट. आनी इव्हेंच्युअली इन सप्टेंबर दोज 8 डिफेक्टेड. खंय तरी बीजेपीच्याच कार्यकर्त्यांवर हायकमांडाक कंप्लेन केला रिक्रुटमेंटान खंय तरी स्कॅम जाला म्हणून. दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. हातूंत 2 भाग आसात. हातूंत 2 भाग आसा. हातूंत मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बीजेपीन केल्या आनी ती काल उगड आयिल्ली आसा. आतां प्रश्न दुसरो स्कॅमाचो. जेन्ना 2022च्या इलेक्शनाच्या पयलीं जेन्ना PWD रिक्रुटमेंट स्कॅम तांच्याच एका कॅबिनेट MLAन तो तेन्ना विशय काडिल्लो आनी त्या मंत्र्याक रिजायन जावचें पडिल्लें. तेन्ना 350 भुरगे गोंयकार शिकिल्ले इंजिनियराचें भवितव्य आमी ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या सरकारान काबार केलें. आतां तांच्याच एका आमदारान परत हें उगडें केलें की हांगा करप्शन जालां म्हणून. सो हे फक्त गोंयकाराच्या भुरग्याच्या भविश्याचे खेळता. पयलीं 350 भुरग्यांक तुमी वाऱ्यार उडयले, आतां दुसरे परत 350 भुरग्यांक तुमी वाऱ्यार उडयले. तातूंत हांव मंत्र्याचो स्टेटमेंट पळयतालो की जेन्ना एका न्यूज चॅनलान जेन्ना ती बातमी छापून हाडली तेन्ना ताणें सांगलें की आपूण गिल्टी ना आनी आपूण जर गिल्टी आसा जाल्यार आय वील बी द फर्स्ट वन टू रिजायन. सो तूं रिजायन कित्याक जालो? तूं रिजायन जालो वीच शोज दॅट यू आर गिल्टी. नाजाल्यार तुवें रिजायन जावप न्ही. आनी म्हजो बीजेपीक आनी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न आसा की जेन्ना तुजे 20 आमदार निवडून आयिल्ले आनी फॉर वॉट रिजन्स आतां तूं सांगना की वेदर देर इज करप्शनाक लागून तुमी ताका देंवयला काय इनकॉम्पिटंट म्हणून देंवयला. आनी इनकॉम्पिटंट करप्शन जाल्यार आमी आतां लिस्ट दिता. तुजे बाकीचे मंत्रिमंडळ जे आसा ते आमी ताका लिस्ट दिता कोण कोण खंयच्या करप्शनान आहा ते सगळ्यांक काड आतां. आनी जायना जाल्यार आमचे कडेन दी. वी 3 अलॉंग विथ अदर्स वी वील रन द गव्हर्मेंट. हातूंत सिद्ध जाता की हे बीजेपीचे सरकार म्हणटा तें टोटल करप्शन सरकार आनी प्रत्येक मंत्री स्कॅमान आज बुडिल्लो. की प्रत्येक मंत्री आज ह्या सरकारांतलो हो आज करप्शनान बुडिल्लो आहा आनी एज टायम गो सगळ्यांचे वी आर गोइंग टू एक्सपोज दॅम. आनी तुमी कितें इनिशिएटीव घेतला, फुडाकार घेतला हो जॉब स्कॅमाचो आनी एक्सपोज करून आनी इन्व्हेस्टिगेट करपाक लोकांक मुखार हाडपाक? गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आमी स्टाफ कमिशन घालता तें आजून केल्लें ना. हातूंत बारीक पळयलें जाल्यार हातूंत मरता कोण त्रासान कोण पडटा रे? बारीक गोंयकार गरीब गोंयकार म्हणटा तो त्रासान पडटा.
हे हांच्या स्कॅमाक लागून जो आज भुरगो खरोच इंजिनियर जाता आणि तो एक जॉबाच्या आशेन पळयता पळय, हे सरकाराच्या स्कॅमाक आणि मंत्र्यांच्या बॅगो तांकां पावोवपाचे हातून भुरगो काबार जाता हातून. जे भुरगे 2021चे एग्जाम आन्सर केल्ले तांचे करियर काबार मरे, ते रावले आशेन, ते कोर्टान झगडटा, ताचो अजून निकालूच जावंक ना. म्हणटा आनी 350 भुरगे, म्हणजे फक्त हे गोंयचे भुरगे आनीच फक्त भोगपाचें. सो आय थिंक नाव टायम एज कम दॅट गोंयकार आतां गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय. आनी हे हांची जी पळय करप्शन आहा हे फक्त आपली बॉल्सां भरपाक हे 5 वर्सां घेतात. हांगा लोकांचे पडलेले ना. इलेक्शन जशे लागीं आयले तशें ते सांगतले आमी 10,000 जॉब दिता, आनी तशें इलेक्शन जालें की लोकां कडल्यानूच मागीर 40 लाख 50 लाख रुपया घेवन जॉब विकतात. सो आय थिंक द पीपल ऑफ गोवा नाव गोंयच्या जनतेन जागृत जावपाक जाय. आनी हे पळय जे करप्ट आनी हे जे भ्रश्ट मंत्री आहा पळय हांकां पर्मनंटली घरा धाडपाक जाय.